आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 84 देशातले 7500 प्रतिनिधी वांटेकार जातले। द ब्लू ट्रेल या सिनेमान चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण जातले। सिनेमा सृष्टीत फाटली 50 वर्सां वावर केल्ले खातीर रजनीकांत आणि बालकृष्ण हांचो भोवमान करतले। तशेंच बायल दिग्दर्शकांचे 50 सिनेमा हे फावट प्रदर्शित जातले अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण राज्य मंत्री मुरुगन हांणी सांगले। हे चित्रपट महोत्सवात गोंयचो क्लॉडिया आणि द पायलट हे सिनेमा प्रदर्शित जातले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। टॅक्सीकारांची दादागिरी चड तेंप खपोवन घेवचे नात। पर्यटकांक त्रास दिवन गोंयचें नांव पेड्ड्यार करपी टॅक्सीकारांचेर बेगीनूच कारवाय जातली। हे विशीं पर्यटन मंत्री आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आपलें उलोवप जालां म्हूण येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो सांगता। गोवा मायल्साच्यो टॅक्सी हॉटेलां मेरेन आयल्यो तरी त्यो कांय जाण परतून धाडटात। टॅक्सीकारांच्या ह्या दादागिरीक लागून पर्यटकांचे हाल जाल्यात। हे विशीं व्हिडियोय सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्यात। हातूंत नांव बदनाम जालां तें गोंयचें। जॉब स्कॅम प्रकरणात एकाच मंत्र्याचे नाव कशें येता? मुखावयल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकीत सुदीनाक कंट्रोलात दवरपा खातीर हे दबाव तंत्र आसूं येता म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। पुजाक पयशे मेळ्ळे उपरांत हे प्रकरण बंद जातलें। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी इतलो तेंप कितें केलें? ह्या प्रकरणात मंत्री आनी 2 अधिकाऱ्यांची नांवां आतांच कित्याक आयलीं काय म्हणून विजय विचारता। हाचे वयल्यान जॉब प्रकरणात जाल्लो पुराय तपास फट आसा हें सिद्ध जाता म्हणूनय विजयाचें म्हणणें। सांताक्रूज वाठारांत रस्त्या कुशीक फायबर ऑप्टीक केबलीत घुस्पून मोटरसायकलीक अपघात जाल्लो। ह्या अपघातांत 2 जाणांक दुखापत जाल्ली। ह्या अपघाताची दखल घेवन वीज खात्यान लोकांक त्रासदायक ठरपी हे रस्त्या कुशीकचे हे केबल्स शेनवाराक कातरून उडयले। कोडार गांव आयआयटीक लागून बरोच चर्चेक आशिल्लो। थळाव्या लोकांच्या बोवाळा उपरांत सरकाराक आपलो निर्णय फाटीं घेवचो पडिल्लो। आयआयटी उपरांत आतां ह्या गांवांत आनीक एक समस्या उप्रासल्या। 63-2 ह्या सर्वे नंबरात सुशांत आनी प्रशांत गांवकर ह्या 2 भावांची 56,000 चौखण मीटर जमीन आशिल्ली। पूण आतां आयआयटी येवपा आशिल्ल्या जाग्यार 70,000 चौखण जमीन आपल्या नांवार करून घेतली। तेन्ना ह्या प्रकरणात सरकारान बेगोबेग कारवाय करची म्हणून लोकांनी मागणी केल्या। गोंय पर्यटन राज्य म्हणून बरेंच फामाद आसा।
आता सरकारान आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्रांतल्यान गोंयची प्रतिमा मुखार हाडपाचो यत्न केला. हाचे अनुरूप हरवळे सांखळीतल्या नामनेच्या श्री रुद्रेश्वर देवळाच्या आवाराची सोबीतकाय आनी आधुनीक पद्दतीन उदरगत जातली. ह्या वाठाराचे पुराय मुखामळ बदलून केंद्र सरकाराच्या स्वदेश दर्शन येवजणेंतल्यान ह्या प्रकल्पा खातीर 10 कोटी रुपयांची व्यवस्था जातली. उरिल्ले 10 कोटी रुपया गोंय सरकार खर्च करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. नजरहटी दुर्घटना घटी अशी गत सध्या फोंड्या महामार्गाचेर जाल्या. कितलीशीच वर्सां जाली ह्या रस्त्या कुशीक ट्रक पार्क केल्ल्यान लोकांक दोळ्यांत तेल घालून गालयो चलोवच्यो पडटा. आनी कितली वर्सां सरकार असोच लोकांचो जीव धोक्यांत घालतलो. कितलीशीं वर्सांची ट्रक टर्मिनलाची मागणी केन्ना पुराय जातली. काय व्हडलो अपघात घडपाची वाट पळयतात. ह्या ट्रकांक टर्मिनल केन्ना मेळटलो. ह्या गैरवापराक फुल स्टॉप केन्ना, लोकांक प्रस्न सतावपाक लागला. बिरसा मुंडा हांचो पुतळो घालो म्हूण मूळ गोंयकारांचे प्रस्न सुट्टलो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळना तेन्ना भाजपा सरकारान एसटी समाजाक कॅट केल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. एसटी समाजाच्या कार्यकर्त्यांचेर दिसा उजवाडा हल्लो जाता. फकत हल्लो जायना, तोंडाक शेण फासतात. म्हज्या बायलेन जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवची अशी आपल्या कार्यकर्त्यांची इत्सा आशिल्ली. पूण राजकारणात घराणेशाही उपकारना. राजकारणात सगळे आपापलेच भरले जाल्यार समाजाक न्याय मेळचो ना. आपूण एकलो वचून आयला तितलोच पुरो, आपली बायल वेंचणूक लडोवची ना म्हूण आमदार जितान स्पश्ट केलें. भारताची उदरगत आनी एकवटीत दवरपा खातीर दर एका भारतीय आनी गोंयकार नागरिकान योगदान दिवप भोव गरजेचें आसा. दर एका विद्यार्थ्यान आनी तरणाट्यान आपल्या श्रमते प्रमाण विकसीत भारत तयार करपाक तेंको दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे 150व्या जयंती निमतान घडोवन हाडिल्ल्या युनिटी मार्च ह्या कार्यावळी वेळार केलें.
राज्यात दिसपट्टे अपघातांचे प्रमाण वाढत आसा. मेंगलोराक जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 3 मरण आयलें जाल्यार 6 जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी इनोव्हा कारीन वॉल्तार धक्को दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. वेगान गाडयो चलोवच्यो न्हय तशेंच येरादारीचे नेम पाळचे अशें आवाहन येरादारी पुलिसांनी केलां. शेनवारा सकाळी कलकत्ताच्या एका इमारतीक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेतली आनी उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुमार 20 उजो पावलपी दळाचे जवान घडणूक थळार तैनात आशिल्ले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सायडीच्या एका गुदावाक उजो लागलो आनी तो सगळ्याक पसरलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना. शेनवारा लखनौच्या एका हॉटेलाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागताच उजो पावलपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. उजो नेमको कसो लागलो तें मात कळपाक मार्ग ना, पूण सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना. कलकत्ताक सध्या डेंग्यूच्या दुयेंसान परतून एक फावट मान वयर काडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका सप्तकात 1245 केसी नोंद जाल्यात. हाका लागून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा. डेंग्यूचे प्रमाण चड जावचें न्हय म्हूण तांची जतनाय घेतिल्ली आसा. थंडी, जोर ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात. कोणाकूय जर दिसत अशी लक्षणां जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें. तेलंगणाच्या अबकारी खात्यान हैदराबादात घाल्ल्या धाडीत 3 अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांकां 3 वेगवेगळ्या प्रकरणांनी अटक करून तांचे कडल्यान 1.48 किल गांजो जप्त केला. हालींसराक जायते तरणाटे भुरगे गुळे वखदांच्या वेव्हारांत घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो धाडी घालप सुरूच आसा.
आता बेगीनूच नवी मुंबईत 8 नवी EV चार्जिंग स्टेशन्स उपलब्ध करतले. झोन 1 आणि झोन 2 पहिली 4 स्टेशन्स उपलब्ध करतले. प्रत्येकाक 48 चार्जिंग स्टेशन्स उपलब्ध असतले. इलेक्ट्रिक वाहनात चढ जावची तशेंच हवा प्रदूषण आणि आवाज प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. नवी मुंबईत सध्या भाज्यांच्या दरात बरीच वाढ जाल्या. खरें म्हळ्यार सध्या शिंयाच्या दिसांनी भाज्यांचे दर देंवपाक जाय आशिल्ले, पूण तशें अजिबात ना. पावस चड पडिल्ल्यान शेतांनी पिकावळी नश्ट जाल्यो. हाका लागून भाज्यांचो उणाव जालो. देखून ह्या उणावाक लागूनच भाजी सध्या बरीच म्हारग जाल्या आनी सर्वसामान्यांक मात फटको बसला. महाराष्ट्राच्या अन्न आणि वखदा प्रशासनान मुंबई आणि ठाणेत कांय कॉस्मेटिक्स दुकानांचेर धाड घाली. ह्या धाडीत परवान्याशिवाय विकपी कांय कॉस्मेटिक्स जप्त केले. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या कॉस्मेटिक्स विकपी वेपाऱ्यांकडेन कसलेच परवाने नाशिल्ले आनी नेमांचें उल्लंघन करून ते कॉस्मेटिक्स विकताले. देखून ते कॉस्मेटिक्स जप्त करून तांकांय अटक केल्ली आसा. मुरगांव रेल्वे अंडरपास प्रकल्पाच्या कामाक लागून रस्तो 5 दीस बंद आसतलो. 17 तारखेच्यान ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू जातलें खंय. प्रकल्पाच्या कामा बरोबर रस्तो रुंदीकरण, सिवरेजीचें काम तशेंच हेर कामां करतले. येरादारी वळयतले ताचो आराखडो मागीर जाहीर करतले अशें वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकारान सांगलें. रेल्वे अंडरपास प्रकल्पाच्या कामाक लागून रस्तो बंद करपा विशीं मुरगांवचे उपजिल्लोधिकारी भगवंत करमळी आणि वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी तसेच आमदार कृष्णा साळकारा सयत बसका घेतली. मनशान आपल्या जिणेत कसलोच चड ताण घेवचो न्हय. कांय लोक भरपूर ताण घेतात आनी उपरांत तांचो परिणाम ताच्या भलायकेचेर जाता. हाका लागून प्रेशर वाडटा आनी काळजाचे आताक येवपाची शक्यताय जाता. हालींसराक तरणाट्या भुरग्यांक लेगीत काळजाचें दुयेंस निर्माण जाता. तशेंच हायपर टेन्शनाक लागून तकलेचेरूय परिणाम जावपाची शक्यताय दोतोरांनी उक्तायल्या.
हालीसराक तरणाट्यां कोलोरेक्टल कॅन्सराचे दुयेंस निर्माण जावपाक लागला। हे दुयेंस 30 ते 40 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यां चड करून दिसून येता। हाचे फाटले कारण म्हळ्यार सारको आहार नाशिल्ल्यान तशेंच कामाचो चड ताण घेतिल्ल्यान जाता। हालीसराक तरणाटी घरचें खाण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात, देखून ह्या कॅन्सराचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात। भारतांत काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मेयिल्ले म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात। आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता। हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो। तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात, पूण हें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें मात आमकां खबर नासता। हालीसराक लंग कॅन्सराचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात, पूण म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हे दुयेंस चड करून 40 वर्सां वा ताचे सकयल्या पिरायेचेर जाल्ले दिसून येता। सोरो न पिवपी तशेंच सिगार न ओडपी लोकां मदीं लेगीत हें दुयेंस सांपडटा। एका 31 वर्सां पिरायेच्या बायलेक ह्या दुयेंसान हालींच मरण आयिल्ल्याचें आयकुपाक येता। तिका कसलेंच व्यसन नासतना हें दुयेंस निर्माण जालें। हालीसराक सांत पिरायेच्या भुरग्यांक लेगीत काळजाचें दुयेंस जाल्लें दिसून येता। हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार सेगीत भायलें खाण खावप। जायते वेळार भुकेक लागून भायलें खाण खावप जाता, पूण जें खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें मात आमकां खबर नासता, उपरांत तें भलायकेक धोक्याचें थारता। ल्हान पिरायेचेर लेगीत काळजाचें दुयेंस जाता तेन्ना जाता तितलें घरचें पौश्टीक खाण खावचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। भारतांत हालीसराक तरणाट्या भुरग्यां मदीं कोलन कॅन्सराच्या दुयेंसान वाड जाल्या। चड करून 20 ते 30 वर्सां पिराये मदीं हो कॅन्सर जाल्लो दिसून येता। हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार दिसपट्टो सोरो पिवप तशेंच सिगार ओडप। हें सगळें जर टाळत आनी योग्य आहार घेत जाल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता।